Okay, sir. So Wisdom Hospital offers to the state of Goa and city of Panjim a premier healthcare and which has got all advanced facilities and amenities. So it has got a state-of-the-art modern operation theatre with facilities for all laparoscopy surgery, urology, orthopedic, plastic surgery, gynec surgery and all surgical specialties. We also have an attached labor room which conducts all deliveries. Then we have got multiple OPDs where around 40 to 50 doctors have started consultations. We have got state-of-the-art equipment and all the gadgets where we perform routine procedures as well as emergency as well as advanced surgeries. We have got a 24-hour ICU, lab, ambulance services, casualty services and the X-ray unit. Also our pharmacy, we are running at the moment with 8 to 8 and we plan to make it a 24-hour pharmacy. The dialysis unit and the CT scan unit will be commissioned pretty soon. Our staff have been trained to be specially caring, loving and empathetic towards all the patients. I pray the whole world to live a happy and a healthy life, and in this endeavor, Wisdom Super Specialty Hospital will always try towards looking towards your best health and taking care of all the possible needs whenever we are in call. So please be happy, please stay healthy. Wisdom Hospital will always be there at your service whenever needed and wherever needed. Thank you. First of all, congratulate Dr. Vardhan Bobe and Dr. Karande and all his team for this venture, Wisdom Super Specialty. And I'm very happy to tie up with Mr. Vardhan Bobe, Wisdom Specialty Hospital, and look forward for a long-term tie-up. And I wish them all the best. Thank you. आज आम्ही विजडम सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाच्या उद्घाटनाक लागून आयले. म्हजे बरोबर आमचे हेल्थ सेक्रेटरी आसात, आमचे ह्या सुपर स्पेशालिटीचे MD राजेश बाब देमको आसात, वर्धन बाब बोबे आनी ताची संपूर्ण टीम. एकाच जाग्याचेर पणजी भागा भितर एक बरें हॉस्पिटल, तेचे भितर ऑल स्पेशलायज्ड डॉक्टर्स गोंयभल्ले जेंचें नांव आसा अशा पद्दतीचे डॉक्टर्स हे हॉस्पिटल चलयतले. आनी हे करता आसतना आमी तेंच्यांनी पूर्ण आमकां दाखयलें. तांचे ऑपरेशन थिएटर आसत किंवा तेंचे स्पेशल रूम आसत, वॉर्ड आसत, हे सगळे पद्दतीन एक बऱ्या तरेचे इक्विपमेंट्स घातिल्ले आसात आनी एक बरें हॉस्पिटल. बरें सामान्य मनशाक सुद्दां तुका दिसूं जाय की येस ही कॅन टेक ट्रिटमेंट इन दीस हॉस्पिटल. अंडर बजेट किंवा जेका बरे बजेटाच्या अंडर जाय जाल्यार तोय घेवपाक शकता. हाय क्लास मनीस आसत जाल्यार ताकाय हांगा बऱ्या तरेची ट्रिटमेंट आनी ऑल स्पेशलायज्ड डॉक्टर्स, तेच्या भितर पॅथॉलॉजी, ऑपरेशन थिएटर आसत, CT स्कॅन आसत, सगळे वेल इक्विप्ड म्हणटा तशें. म्हणजे खंयच भायर वचपाची गरज ना अशें तांचें आज उद्घाटन केलें. म्हाका हांव आनी आमचे स्टेटचे हेल्थ सेक्रेटरी ते आशिल्ले आनी आमचे राजेश बाब देमको, हांव तांकां तेंचें अभिनंदन करता. दोतोर आनी तेच्या संपूर्ण टिमीचें वेल एक्सपिरियन्स टीम तांची, आनी देवा कडेन मागता की तांच्यांनी एक बरी सेवा गोंयच्या लोकांक हांगा ह्या हॉस्पिटलान दिवची आनी ते बऱ्या तरेन दितली अशी अपेक्षा करता. आनी परत एकदा आमचे राजेश बाब देमको आनी वर्धन बाब बोबेन तांच्या संपूर्ण टिमीचें अभिनंदन करता आनी देवा कडेन मागता की बऱ्या तरेन तांचें हॉस्पिटल फुडें अशेंच वचचें. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.